बीजेपीचे पडिल्ल्या आमदारांची पणजे चिंतन बैठक. दर एकलो आपापली रजावां दिता. कांय जाण म्हणटात इगो नडलो. थोड्यांनी पराभव पक्ष नेतृत्वाच्या माथ्यार मारलो. चडशा जाणांक दिसता चर्चीन घात मारलो. पार्सेकारा सारकेल्यांक दिसता आपल्याच मनशांनीच वाट लायली. कोण म्हणटा तवडकाराक दुखयलो तो एसटी मतदारसंघांनी बादलो, जाल्यार कोण म्हणटा कुळो कायदो शिक्षण माध्यम बादलें. मात कॅमेराचेर कोणूच उलयना. What was we have said, discussed what was the reasons for our because see our Santosh ji, our BL Santosh ji was there, organizing secretary was there, where he was there to guide us and to know what was the reasons, what we felt that our party had a defeat in not only coming in 13 seats. So that was one of the reasons we met and we how to go forward and to make a party strong. What were the major reasons that you discussed with the meeting? So each reason for each constituency, even where I or where we got elected, there were different reasons which took place, which were there. So majority we found that we should revamp and we should make the organization more stronger in every constituency. निकत्याच जाल्ल्या विधानसभा वेंचणुकेचो बीजेपीक बरोच शॉक बसला. आयतारा पक्षाचो अध्यक्ष अमित शाह येवपाचो आसा. ताका रिपोर्ट कितें दितले ताचेर चिंता करूंक आता पक्षाच्यो चिंतन बसका चल्ल्यात. आदलो मुख्यमंत्री पार्सेकार धरून बीजेपीचे सिनियर मंत्री मोठ्या फरकान पडले. वोटरांक इतल्यो स्किमी वांटूनय कशे पडले काय म्हूण बीजेपीक शॉक. बीजेपीन आयतारा पयली मंडळ अध्यक्षांची मिटींग घेतली. सोमारा खुद्द पडेल आमदारांक आपयले. बीजेपीन असो मार नेमको कित्याक खालो ताचो पोस्टमॉर्टम करूंक खुद्द पक्षाचो गोंयचो मुखेल इलेक्शन स्ट्रॅटेजिस्ट आनी एपिलेट ऑथॉरिटी परिकारूच आशिल्लो. मुख्यमंत्री पार्सेकार धरून चडशा जाणांक दिसता पक्षातल्या आनी पक्षाच्या लागींच्यांनीच घात मारलो. चडशा आदल्या मंत्री आमदारांक दिसता हे फावट चर्चीन वाट लायली. आदलो मंत्री राजन आर्लेकर म्हणटा ताका कुळ कायदो आनी माध्यम भास बादली. पेडण्याचे बीजेपी वोटर्स खंय एमजी वटेन सरले. दक्षिणेतल्या कांय जाणांक दिसता रमेश तवडकार पक्षाक बादलो. तवडकारची तिकेट कापिल्ल्यान खंय 3-4 मतदारसंघांनी बीजेपीची एसटीची मतां घुंवली. मांद्र्या पार्सेकार, सालिगांव परुळेकर, काणकोणा विजय, सावड्ड्या गणेश गांवकार कशे पडले हो सध्या पक्षातूच चर्चेचो विशय जाला. मात प्रदेशाध्यक्ष विनय तेंडुलकार ह्या विशयाचेर मिडिया कडेन कांयच उलयना. पक्षाची खंय रिव्ह्यू मिटींग जाली. 9 मार्चाक पक्षाचो अध्यक्ष अमित शाह येता. ताची खंय तयारी चल्ल्या. काय ना बाबा काय ना रिव्ह्यू घेताले आनी 9 तारखेक हो येता अमित भाई शाह. त्या खातीर संख्येचो कार्यक्रम घेतले. त्या खातीर संख्या बी नोवपाची मतदारसंघातल्या. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. वाळपयचो आदलो काँग्रेस आमदार विश्वजीत राणे बीजेपीत वचपाचो. तो बीजेपीचे युती सरकारांत मंत्री जातलो म्हूण बीजेपीचो आमदार मायकल प्रुडंटा कडेन उलयलो. विश्वजीताक बीजेपी आनी मंत्रिमंडळांत केन्ना घेतले तें मात नेमकें कोणूच सांगिना. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण विश्वजीताचो ह्याच सप्तकांत भाजपा आनी मंत्रिमंडळ प्रवेश जावं येता. आयतारा अमित शहाची पणजे सभा जाता. त्या सभेक तो एक वेळ मंत्री म्हूण आसूंये. The party has decided to take Vishwajit Rane into the party. And it is agreed? And it has been agreed. So, When you are taking him into the party? He will be taken there. He will be called in the... BJP legislature has decided to get him into the party. it has been cleared by the legislature. And he will be also inducted into the Cabinet. Into the cabinet. सत्तरीचो माकडताप सिंधुदुर्गांत पातळ्ळो. सिंधुदुर्गांत आज मेरेन 9 जाणांचे बळी गेल्यात. काजूचे दोंगर कुळगरांच्या दिसांनी थंयचो लोकूय भिला. सिंधुदुर्गांतल्या भलायकी केंद्रांत लोकांची चेकअप आनी वाशिनाक गर्दी पडटा. मात लोकांक वाशिनां पावना. थंयचे 4 मंकी फिवर दुयेंतींचेर सध्या बांबोळे उपचार चल्ल्यात. सत्तरीचो माकड ताप सिंधुदुर्गात पावलो. थंयूय एक मेल्ले माकड मेळूंक लागल्यात. मेल्लो माकड मेळ्ळो काय ताच्यो टेस्टी करून ऑफिसर ताचो विलो लायतात. बांद्यार आयज मेरेन 202 जाणांचे रगत तपासला. तातूंतल्या 83 जाणांक माकड ताप बादला म्हूण कळ्ळा. 9 जाण सोंपले. सिंधुदुर्गात सध्या वाशिनां कमी पडटात. आतां मेरेन फकत 130 जाणांक वाशिनां मारल्यात. लोक आनी दोतोर स्टॉकाक रावल्यात. मात माकड ताप पातळपाचो कंट्रोल जायना. पत्रादेवी आनी लागसारच्या वाठारांत गोंयचे प्रशासनूय अलर्ट जाला. वाळपयचो वाशिनांचो थोडो स्टॉक गरजे प्रमाण पेडण्यां पावोवन सध्या दीस तुकलप चल्ला.
70 आतां मेरेन माकड तापाचे 58 पेशंट सापडल्यात. हे आमकां इवन फाटल्या म्हयन्यान कळिल्लें. कित्या वयल्यान कळिल्लें की माकड जे आसा पत्रादेवी एरियान जे माकड मारपाक लागले आनी जे वेटनरी डिपार्टमेंट आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टेस्ट करून तेंचे मागीर 1-2 माकड पॉझिटिव्ह आयला म्हणून सांगले. ताबडतोब आमी सगळें एक्शन घेवपाक सुरू केलें. पयली एक्शन आमी म्हणटा तें आमी फिवर सर्वेलन्स घातलो जाग्यार. म्हणजे कोणाक जर जोर येता, ताप येता जाल्यार आमचे जे हेल्थ स्टाफ आसा पेरिफेरीन पळय तांचे कडल्यान आमकां रोखडेच नोंद जाताली आनी त्या लोकांक ते अशे PHCन हाडून ताजी सारकी चाचणी करपाची किंवा टेस्ट करपाची हे जे आमी जाग्यार घातले पयलीं. पूण अजून पर्यंत आमी त्या एरियान फिवर क्लस्टर किंवा KFD केसीस किंवा माकड तापाचे ह्युमन केसीस अजून मेळूना. दुसरी गजाल आमी रोखडीच सुरू केली जी वॅक्सिनेशन, KFD वॅक्सिनेशन पत्रादेवीनय केले आमी आनी एक एरियान केले ज्यो नियर बाय विलेजीस आसा ते. आनी तांचो सेकंड डोस आसा तो आतां परत आफ्टर 1 मंथचो डोस आसा पळय तो आतां दिलो जातलो आनी 10 तारखेक फर्स्ट सेकंड डोस कॅम्पेन जातलो पत्रादेवी ह्या गांवांत. ताच्या फुडें म्हटल्यार आमी हे जे कॅम्पेन मोडाचेर वॅक्सिनेशन जाल्ले पयलीं 2 जाग्याचेर ताच्या उपरांत आमी दवरलें की एवरी वेनसडे किंवा एवरी बुधवाराक सकाळच्या आदेसार म्हणजे 10 ते 12 ह्या टायमा भितर आमी आमची PHC कासारवाडे जे हॉस्पिटल आसा थंय वॅक्सिनेशनची वेवस्था केल्ली आसा. प्रुडंटा खातीर ओंकार फळारी. सांतिस्तेवचे पॅरिस पृश्ठांक बिस्मार्क डायसाच्या निमाण्या संस्काराची वेवस्था करपाक योग्य ती पावलां उखलूंक लावची म्हणून गोंय मनीस हक्क आयोगान उत्तर गोंयचो जिल्हाधिकाऱ्याक निर्देश दिल्यात. एक्टिव्हिस्ट आयरिशाच्या याचिकेचेर आयोगान सुनावणी घेतली. सांतिस्तेव मानशेर दुबावीत पद्दतीन बुडून सोंपिल्ल्या बिस्मार्काची बॉडी 7 नोव्हेंबर 2015 सावन GMCच्या मॉर्गांत आसा. बिस्मार्काक गती मुक्ती ना. सगळे फॉरेन्सिक टेस्ट जाल्यात. बिस्मार्क बुडून मेला अशें रिपोर्टांत म्हणलां. क्रायम ब्रांचीन निमाणे संस्कार करपाक NOC दिल्या. पूण बिस्मार्काची फामील ताची बॉडी घेवंक तयार ना. बिस्मार्काक कोणे तरी मारला म्हणून फामिलीचो दावो. आयोगान फुडली सुनावणी 20 एप्रिलाक दवरल्या. So it is the duty of this government to give a fitting farewell and final rights to that great soldier who worked selflessly for the sake of Goa. So I'm very confident. And the parish priest of Santistev is a very positive man. I'm sure he will liaise with the family of late Father Bismarck and work together so that we can give this great hero of Goa a hero's welfare. Certain individuals are trying to mislead the family not to lay the body to rest. But I'm very confident that Father Bismarck's family will cooperate, and in coordination with the priest, the collector and all the other authorities, I hope that Father Bismarck's body will be finally laid to rest this week. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार. घेऊ एक ब्रेक.